पेडणे अबकारी खात्याचे नवीन इमारतींतलो शौचालय फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन चोकाप जाल्लो आसा। हे खातीर थोड्या कर्मचाऱ्यांक ताचो उपेग करपाक मेळना। शौचालयाक सारकी मुळावी सुविधा उपलब्ध नासलेल्यान कर्मचारी बेजारल्यात। तशेंच कामा निमतान ह्या कचेरींत येवपी नागरिकांची लेगीत गैरसोय जाल्या अशी माहिती थळावो ज्येश्ठ नागरीक गोपीचंद आपोलो हाणें दिल्या। ही समस्या सरकारान सुटावी करची अशी मागणी ताणें केल्या। ह्या बिल्डिंगेंत उंदरांचो वावर वाडला, ते फायली खातात तशेंच कबूतर फायली बुरश्यो करतात अशें ताणें सांगलां। परत आता कितें रस्त्या वयल्यान वयचत लोक घाण येता, दुर्गंधी चंबर चकप जाला, संडास चकप जाला, कांयच तांकां सुविधा जाना आनी अशा तरेन बाबडे ते काम करतात। हय बायलां आहात, बायलां काम करतात। त्याच्या आता फुडें अनुभव काय ह्या चीफ मिनिस्टर आता येतलो चीफ मिनिस्टर तेणी तरी सारक्या करता। आदलो गेलो दोळे धाकलेत तेणी, आताचे ते चीफ मिनिस्टर येतलो ह्या इलेक्शनाक तेणी तरी दोळे उगडून त्या बाबड्या कर्मचाऱ्याचे हे काय त्रास जाता तो दूर करचो अशी माझी विनंती आहा आणि कळकळीची विनंती आहा। आता चीफ मिनिस्टर कोण जातलो तेणी ह्या लक्षात घेवचा। आणि परत आता एक जाले देऊळ भगवतीचा लागील आहा, ते कुटूर कुटूर म्हणून बसतात कवळे काय कोणते ते बसतात, ते सुद्धा येतात, ते फायली राखतात, त्यांच्या देवळां नाखतात ते हकतातच ती सुकणी मिकणी, पूण भितर येवन हकतात त्यांच्या फायली मिली घाण करतात। तेका जबाबदार कोण कोण आसता? मामलेदार करतलो काय कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर त्यांचो बिडिओ ऑफिसर करतलो हे सांगा। अशें करून दुर्गंधी हे पेडण्यान आमकां कित्याक पेडण्याचे रहिवासी कंटाळले। तुम्ही करतात जाल्यार सारखे करा, नाल्यार करूच नका। पाड पडो आदी असली ती बरी असली बिल्डिंग, आता कोणत्याने खर्चाने हे केल्यात ते काय ते सुविधा ना काय ना, उंदीर येतात, ते कबूतर येतात, आणखी किती सुकणे मानी सोरोप येतात। ही घाण कित्या पेडण्यान हे केल्यात रुजू केल्यात? आदली असली ती बरी असली,